आसत जाल्यार त्याच्या कडेन पयशे कितले आसा, त्याचो बापूय खंय आसलो, तो आनी कितें करता, ह्यो सगळ्यो गजाली पळयतले फक्त भारतीय जनता पार्टीन आपल्या कार्यकर्त्यांक वळखले वता. आणि म्हणून आज हांव मुद्दामून सांगता, आमी सगळ्यो योजना काडल्यो, ह्यो कोणीच काडूंक नासली. 63 वर्सां उपरांत हांगा बसलेल्या सगळ्या लोकांक हांव विचारता, म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत तुमचें घर हे कायदेशीर आसा म्हणून सांगपी तुमच्या कडेन खंयचो डॉक्युमेंट आसा? म्हजें घर हे म्हजें कायदेशीर घर हे सांगपी कोणा कडेन डॉक्युमेंट आसा? कसलो डॉक्युमेंट आसा? फक्त पंचायतीची पावती आसा. हाऊस टॅक्स रिसीव्ह करता तितकीच पावती आसा. हाज्या पलीकडे आमच्या कडेन कांय ना. चडांत चड मातसो जर फुडें गेलो जाल्यार थोडे जाण कितें सांगतले, 1/14 उताराचेर ती तेका विचारता ती पळय. काय ना, बरोबर काय न्ही? कांयच ना, एकूच पावती आहा पंचायतीची, हाज्या पलीकडे दुसरें ना. चडांत चड जर कोणी विचारले न्ही जाल्यार ताका आसतले 1/14 उताराचेर आज्याचें नांव आहा. कोणाचें? आज्याचें नांव आसा. हाऊस ओन बाय कोण तरी गोविंद गांवकार बीन म्हणून आसतलो, XYZ कोण तरी आसतलो. ताज्या उपरांत आमच्या कडेन आनीक वेगळो डॉक्युमेंट कांयच ना. गोंयभर कितलीशींच घरां हायकोर्टाच्या डिसिजनान मोडपाक आयल्या. आनी सामान्य मनशाचें घर हाऊस रिपेर करतले आसत जाल्यार सर्टिफिकेट मेळनासले. 2 भावांची झगडी जाता आसत जाल्यार सेपरेशन दिनासले. वेगळो मिटर जाय जाल्यार मेळना, वेगळें लायट कनेक्शन जाय जाल्यार मेळना, वेगळो टॉयलेट घेवपाक जाय जाल्यार मेळना. म्हज्या सरकारान ठरयलें, म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराचें घर हे त्याच्या नांवार करून दिवपाचें, ताका सनद सर्टिफिकेट दिवपाची. ताका विरोध कोणी केलो? ताका विरोध कोणी केलो? कोणी केलो? काँग्रेसीन केलो. ताका विरोध आनी कोणी केलो? आम आदमी पार्टीत केलो, या RG पार्टीत केलो, या गोवा फॉरवर्डात केलो. आता येतले तुमच्या दारार ते भितरले 2 जाण हांगासर उबे रावल्या. हांगासलो हो तेवटेन गेला पळय न्ही, तोय त्या काँग्रेसीन उबो रावला. विचारात ताका पयलीं विचारात, हात त्या काँग्रेसीच्या लिडराक म्हणून सांग, अरे म्हज्या घराक विरोध कित्याक केलो तितकेच सांग म्हणून सांग. आनी रातच्या 11 वरांचेर हांवें बिल मांडलें. हांवें ताका सांगलें, रातच्या 11 वरांचेर सांगलें, एक जायसर हांव असेंब्लीन उलयता म्हणून सांगलें. उलयात, तुम्ही कायद्यान सांगात म्हाका कित्याक ते ह्या बिलाक विरोध कित्याक करता तो सांगात. अरे तुमकां सामान्य मनशाक, तुमची व्हडली हॉटेलां आसतली, तुमचे व्हडले बंगले आसतले, तुम्ही बंगल्यांनी रावतात. सामान्य मनीस आपल्या बारीक घरांत रावता. त्याच्या कडनं तरी बापायन बांदलेले त्या घरात रावता. त्याचे घर कायदेशीर ना, त्याच्या घरा खातीर लिगल पेपर ना, त्याच्याकडे सनद सर्टिफिकेट ना, तो घर रिपेर करूंक शकना. तुमची घरां बंगले आसा म्हणून बारीक मनशाचें घर तुमकां कायदेशीर जाल्लें नाका. तुमकां बारीक मनशाक असो ताटकळीत दवरलेलो जाय. तुमकां बारीक मनशाचें कायदेशीर घर हें केन्नाच जाल्लें नाका. आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करपाक आयला, खऱ्या पद्दतीन जर विरोध केलो आसत जाल्यार ह्या काँग्रेसीन केलो. ते वेलात धांवन आयले, तांच्यांनी कितें कितें म्हणूंक ना. म्हाका म्हटलें, म्हज्या सरकाराक म्हटलें, इतकेंच न्ही, ते भायर येवन बसले रातचे 11-12 पर्यंत. तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गाळी सोडल्यो. म्हाका तेजी चिंता ना. हांव जरी म्हाजे घरी योजना हाडल्या आसत जाल्यार म्हाज्या सामान्य गोंयकारा खातीर हाडल्या. जो खंय तरी भाटकाराच्या जागेत रावता, जो खंय तरी कोमुजातीच्या जागेत रावता, खंय तरी गव्हर्मेंटाच्या जागेत रावता, खंय तरी आपल्या कोमू प्रॉपर्टीत रावता, 10 जाणांच्या प्रॉपर्टीत रावता, आयज तेजें घर क्लियर ना, ताजें घर त्याच्या नांवाचेर करपा खातीर आमी योजना हाडल्या. आनी म्हणून हांव तुमकां हक्कान आज सांगता, अजून पर्यंत कोणी जर फॉर्म भरूंक ना आसत, सगळ्यांनी फाटल्यान बसतल्या कडल्यान फॉर्म घेयात. फाल्यां पर्यंत तुम्ही फॉर्म घेयात. अजूनय बी पंचायतीन, प्रत्येक पंचायतीन फॉर्म वाडटा. हांव तुमकां उतर दिता की 2027च्या निवडणुकेच्या पयलीं प्रत्येकाचें घर त्याच्या नांवार करून दिवपाचें हांव उतर दिता. एक गजाल लक्षात दवरात, ज्यांच्यांनी विरोध केला तांकां घरा धाडात. तांकां येयले काय विचारात, तुमच्या पोटान कित्याक दुखतालें काय म्हणून. हे विचारपाची गरज आसा. अरे ज्यांच्यांनी विरोध केला, कोण तरी तुमकां प्रेशरायज करता. अरे कोणाच्यो जमनी वयतल्यो आसल्यो? कोण भायले आयले हांगासर असलेले 100% लोक हे माझे गोंयकार आसात. अरे फाटली गेली 1961च्या पयलींचे गोंयकार हांगा रावता आसत. अरे तेजी 3 पिढयो जाल्यो आतां स्वतंत्र जावन. आयज ताका वाट मेळना. त्याच्या घराकडे वयतलो आसत जाल्यार 3 मिटरची वाट मेळना. ताका सादी स्कूटर व्हरोंक घराकडे मेळना. टॉयलेट जाय आसत ताका भाटकाराकडे NOC मागूंक वचोंक जाय. आमच्या वाटेन तेवटेन मुणकार आसात, आमच्या वाटेन जे आसतले सगळे म्हणजे भाटकार आसतलो, मोकासकार आसतलो, हे सगळे जाण ताका NOC दिवपाक पळयनात. अरे आलवाराच्या प्रॉपर्टीत आसतलो, प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटाची, आणि त्याच्याकडे आलवाची हे मागोवंक वचपाचे, ते NOC दितात टॉयलेट बांदपा खातीर. लोकांनी खंय वचपाचे? आणि जो सामान्य गोंयकार आसा ताका जर हे हाल आसात आणि भायले येतात त्यांची सगळ्यांची घरां जाता. हे सगळे व्हडल्या व्हडल्या बंगल्यांनी रावतात. आणि सामान्य गोंयकारा खातीर जर घर जाय आसत, बारीकशे ते बी हांव म्हणटा खंय तरी 200 स्क्वेअर मिटराच्या जागेत बारीकशे ताका घर बांदता, तेजें घर रेग्युलरायज करपाक जाय. ते घर बांदपाक हेच्यानी रेग्युलरायज करपाक दिलें ना. त्यात पयलीं तुमकां खबर आसतली गिरदोरी मतदारसंघाचें इलेक्शन, आणि गेल्ले फावटी 2020
हे इलेक्शन आम्ही जिखले बाय संजय रांगसान झडपी जाल्ले. ताच्या पयलीं 2015च्या इलेक्शनाक संजय रांग इलेक्शनाक बसले ते हारलेले आनी गेल्ले फावटी हांव आनी क्लिफास दोगूय जण आमदार आसले. हांव डेप्युटी सीएम तेन्ना आनी पक्षाचो सगळो फोर्स सीएम आनी बाकी सगळे फोर्स लावन तांकां आमी जिखयली बऱ्यापैकी. म्हणून आयज ह्याच गिरदोली मतदारसंघा भितर आयज त्या पक्षाचे उमेदवार ना, तर तेजो संजयनाचो घरकार जो आसा संजय, जो 2 फावटी आमचो मंडळ अध्यक्ष. हांव मुद्दम उल्लेख करतलो, म्हाका दोतोर म्हणे की तेंचे उलयतात म्हणून, पूण हांव मुद्दम अण्णी गांवां म्हणून मुद्दम तेचे उलयता. बाकीचे मिटिंगेक परत उल्लेख करचो ना की अण्णी गांव हो तेजो गांव, संजयनाचो गांव, संजयाचो गांव. हांव जें कितें उलयता तें सोमनाथ देवळा फुडल्यान उलयता. आनी जर हांव रॉंग उलयता आसत जाल्यार तेमी येवन सोमनाथ देवळा येवन सांगचें आनी हांव उबो रावता आनी तेमी येवन सांगचें जें हांव रॉंग उलयता म्हणून. आवाज येतलो पूण लागींच करता आयकताय आसतली म्हणून म्हणटा हांव. कोणी जर केन्नाय रॉंग आसत जाल्यार हे सोमनाथ देवळ आसा फुडल्यान सांगूं दिसता सोमनाथ, हांगा येवन तेणी सांगचें हांव रॉंग उलयता म्हणून. ऑलरायट, ताणी 2 फावटी मंडळ अध्यक्ष. पयलीं एक हांव भाजपाक प्रवेश करचे पयलीं एक फावटी मंडळ अध्यक्ष तो, आनी ताचे उपरांत जेन्ना हांवें प्रवेश केले उपरांत 19 आमी प्रवेश केले उपरांत आमचे सदानंद शेठ तरावडे आमी जनरल सेक्रेटरी आमचे हांगा आसात, नरेंद्र सावयकर आसात. ते म्हाका म्हणले की तेन्ना परत एक फावटी इलेक्शन जाता आसतना तुमी कोणाक घालतले? तुजे बरोबर अनेक कार्यकर्ते येयल्ले आसा, झेडपी मेंबर आसतले, कावन्सिलर आसा, सरपंच आसा, कोणाक तुका जाय तेका सांग मंडळ अध्यक्ष. हांवें एकच म्हणलें मंडळ अध्यक्ष आमकां दुसरो करपा नाका, जो संजय वेळीप आसा ताका परत कंटिन्यू करपाचो. दुसरो टर्मय ताका दिलो. म्हळ्यार पयली एक टर्म, दुसरो एक टर्म. तेजे उपरांत जेन्ना 2000 इलेक्शनाक जे इलेक्शन संजयराव पयले फावटी पडलेले, मागीर मिनाक्षी गांवकार म्हणटा आमी झेडपी जाल्ली, तेन्ना दोग जाण काँग्रेसी भितर आनी मिनाक्षी गांवकाराक आमी झेडपी केल्ले. संजयराव फक्त 2000 चिल्लर मतां पडली आनी आमकां 4000च्या आसपास 1800 मतांनी आमी जिखले तेन्ना त्या टायमाक बाय मिनाक्षी. जिखली उमेदवार तिका आमी फाटी दवरली, मुद्दम आयका फाटी दवरली, जिखले उमेदवार आनी मागीर संजयराव फुडें काडली. ताका आमी कन्विन्स केले, फाटी दवरली आनी एका तिकीट दिली उपरांत आमी सपोर्ट केलो आनी 2000 वयल्यान 4600 मतां पडली आनी 600 मतां दिल्ली जिखून येयली. हे जालो सगळें इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ताजे उपरांत संजय पंच जालो, ती गजाल वेगळी. जेन्ना आयज ताका पक्षांनी झेडपी जाले उपरांत दक्षिणेची अध्यक्ष पण केली. अध्यक्ष सगळ्यांकच जावपाक संदी मेळना. म्हजे वागाने आनी 4 झेडपी आसले, कुशारी वेळी म्हणटा म्हजो 4 फावटी झेडपी, शाळू वेळी म्हणटा म्हजो 3 फावटी झेडपी. केन्ना अध्यक्ष जावपाक संदी मेळ्ळी ना. पूण हाका पयलेच फावटी झेडपी जाले आनी पक्षान ताका झेडपीची साऊथ गोवाची दक्षिणेची अध्यक्ष केली. येदे व्हडलें पद, मोठे पद आमचे ल्हानशे गांवांक मेळ्ळे. गाडी तुमकां खबर आसतली, ऑफिशियल गाडी आसली, पण अशें पद तांकां मेळ्ळें. म्हणून अशें जालें आसतना सुद्दां आयज आमचे फुडें उमेदवार कोण आसा? हांव कित्याक उलयता हें? आज उमेदवार आमचो आसा बाब गोकुळदास. आमचे ओपोजीट कोण आसा? काँग्रेस उमेदवार कोण आसा? ज्या मनशाक इतली पक्षान दिल्ली आसा, ज्या पक्षांनी मनशाक ल्हानाचो व्हड करून इतली उंच पावयलो, त्याच मनीस आयज तो आमच्या एकच उमेदवार आसा. कित्या खातीर? फक्त सत्तेचो नशा. कित्याक नाल्यार मुद्दम पळयात, आयज तेणे एक विचार केलो आसतलो, म्हाका दिसता अशें की पद जेन्ना निवडून जेन्ना आमी 2000 निवडून येयले तेन्ना हांव आनी क्लिफास आमदार आसलो. तेणे चिंतलें आसतलें की हे फावटी आमी दोगूय आमदार ना, हांवूय ना आनी क्लिफासय आमदार ना. आतां आमदार कोण आसात? युरी आलेमाव आनी एल्टन डिकॉस्टा. सीएम आमचो विचारले ते सीएमाक 8 दीस पयलीं सीएमाक वचून मेळ्ळे सुद्दां. सीएमान मेळ्ळे, सीएमाची सगळे समस्या सांगले, सीएमान तेका निवारण केले, सगळे सीएमान जे कितें सांगलें सीएम सुद्दां म्हाका म्हणपाक लागले की ना आतां संजय कितें कन्फ्युजन आसलें तें आपण दूर केल्या, काय जावचें ना. ही दोगां जाण येवन आपण सगळे मेळ्ळे आसा, सगळे आसा, बरे आपले पांय पडून गेल्ले आसा, फोटो काडून गेल्ले आसा, काय ना, सगळे प्रश्न सॉल्व जाले. खंय वचपा ना तो. सीएमा सुद्दां इतलो आत्मविश्वास. पूण ह्या लोकांनी अवघ्या 8 दिसां भितर सीएमा सुद्दां विश्वास तोडलो आनी परत फेस करची पयलीं नाच जाली. एकच विचार करून की दोनूय आमदार काँग्रेसचे आसात, आपल्याक जिखून येवपा जाय, ह्या फक्त अमिशा लागून ते बळी पडले आसा. पण त्यांनी हे विचार केला झेडपी जावप म्हणजे व्हडली की जावप अशातली न्ही. पण हो विचार केला ज्या पक्षा भितर आपण ल्हानाचे वोट जाला, ज्या पक्षा भितर मंडळ अध्यक्ष, झेडपीचे चेअरपर्सन येथे मोठी मोठी पदां मेळ्ळात, त्या पक्षा आपण त्याग कशी करू, त्या पक्षा सोडू कसो आपण, हो त्यांनी विचार केला. हो विचार करपा जाय आसलो.
बाबा हांवें तांकां सांगपाचो प्रयत्न केलो नांव सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण सीएमाक जेन्ना मेळपाक गेले तेन्ना आमी भायर खूब वेळ उलयली आनी पयर हांव संजना कडेन फोनाचेर कितलो वेळ तरी तुम्ही चुकून सुद्धा आमी आयकूं येता पळय तुम्ही ह्या त्याने वयता तुम्ही जर खंय वचत जाल्यार तुम्ही व्हडली मिस्टेक करतली आनी हांव सांगपी कोण ताका हें सांगलें हांव म्हळ्यार काँग्रेसीक 22 वर्सां रावला एक आनी दोन ती 22 वर्सां म्हाका पक्ष खबर आसा कितलो तो बारीक मनशाचो पक्ष न्ही त्या मनशाक जर तो गब्बर आसता म्हणून जर फायनान्शियल स्ट्रॉंग आनी कितें आसता तेजो पक्ष तो बारीक मनशाचो पक्ष न्ही पूण हो जो पक्ष आसा भाजप पक्ष आसा तो बारीक मनशाचो पक्ष कार्यकर्त्याची कदर असता हांगा कार्यकर्तो वयर काडटा आसतना तिकीट दिता आसतना इलेक्शन बसयता आसतना ते फायनान्शियल स्टेटस पळयना तर हो पक्ष तो कार्यकर्तो कसो तो कार्यकर्ते काम कितें आसा कार्य कशें आसा कितलो प्रामाणीक आसा हें पळयता तो कितलो तो कितलो तेजो फायनान्शियल स्टेटस कितलो आहा तो कितलो ग्रेस आहा हें पळयना हें ताका सांगलें आनी तुमकां म्हणलें तुमी तशें आसात तुमकां आयज सकयलच्यान वयर पर्यंत वळखतात ल्हान कार्यकर्तो तो टॉप्स मुख्यमंत्री धरून ते सगळे वळखतात त्या पक्षा बद्दल तूं कोण वळखतलो तुम्ही गेले सुद्धा आनी चुकून झेडपीचो जाले ती जायना ती गजाल वेगळी चुकून जाली सुद्धा जाल्यार मागीर कितें जातलें झेडपी जावन करतले कितें मागीर कितें कोण तुमकां वळखतलो कोण तुमचो गॉडफादर आसतलो थंय आयज ते कॅन्डिडेट ना उमेदवार ना उडे तुमकां भितर घेयत पूण मागीर कितें मागीर तुमकां कोण एक केअर काडटलो अशें ताका सगळें सविस्तर म्हायती दिली सविस्तर हांवें म्हणलें पळय म्हणलें हांव मागीर म्हणल्यार विचार करून फायदो ना मागीर तुमी गेले उपरांत तुमकां कोण कन्विन्स करचे ना काय करचो ना मागीर पश्चाताप करून फायदो ना आनी तुमी ल्हान खूब वर्सां पक्षा भितर आसात आनी तुमची भुरगीं बाळ व्हडली जाल्ली आसात ह्या टायमार तुमी हो विचार करप न्ही चुकून सुद्दां म्हळ्यार नाका नासलो मागीर म्हळ्यार चुकून पश्चातापा शिवाय कांयच मेळचें ना आनी मागीर म्हळ्यार परत वाटूय मेळची ना येवपाक पण हें म्हणलें हें परत चिंतात आनी एकच म्हणलें की तुमी कसलो विचार जर करता आसत जाल्यार एक 10-15 मिनटां परत म्हळ्यार संजय लास्ट दीस नाच जाल्लो हो प्रसाद बी सगळे कितले जाण तरी रातची पळयतात बिसो सगळीं पळयतात बिसे नाच जालो घराडे पयला नाच एकच ताका सांगपाक करी आमी की चुकून सुद्दां आमिशाक बळी पडनाका कसली ऑफर दिवनी पयशांची ऑफरी आसतल्यो पयशांच्यो ऑफरी आसतल्यो जिखून दिवपाच्यो ऑफरी आसतल्यो बळी पडनाका ज्या पक्षा भितर ल्हानाचो व्हड जालो ते लक्षात घे हें सांगपाक करी मागीर सांगलें पूण त्या मनशाने आयकल ना लास्टाक निमित्त कितें धरलें पंचायती भितर आपल्या कॉन्फिडन्साक घेतलें ना वारे पंचायती भितर पंचायत घडटा आसतना कॉन्फिडन्सा भितर घेतला अशें म्हणटा तो हांव एक 5 मिनटां भितर पंचायत कितें सांगतलो पंचायती पर इलेक्शनाक पयलू सरपंच देंवलो आनी नवो सरपंच करपाक जालो तेन्ना अशें जालें आमचे कडेन 4 मेंबर भाजप कडेन 4 मेंबर आसले 5 मेंबर ओपोजीट आसले आमकां एक मेंबराची गरज आसली हांवें एका एकच जालें आमचो दावेदार आसले आमचो प्रभाकर आनी संजय बाबा तुमचे कडेन मेंबर कोण आसा जाल्यार तुमकां सपोर्ट करपाक ते म्हणपाक ना जाल्यार आमचे कडेन कांय वेळ मेंबर आसात हें करतात आमचे कडेन भाऊजी जावं आनी कोणाक कॉन्टॅक्ट करीत ते की आमकां जर आमी आतां त्या पक्षाक आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंताचें काम आवडटा आमकां भाजप भितर येवपाक जाय आमच्या ह्या गिरदोली मतदारसंघाची तशेंच आमी ह्या गिरदोली मतदारसंघाची ही बाळ्ळी पंचायत ही व्हडली पंचायत सगळ्यांच्याकय ताका लागून आमी बाळ्ळी पंचायतीच्या प्रत्येक वॉर्डांत भोंवन जर प्रचार करतात थंय आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा प्रत्येक घराक तर गेले जाल्यार आमी वयच्या पयलींच लोक सांगतात बरें जालें तुमी येवन कित्याक तर गेल्ले फावटीक जो उमेदवार आसलो तेणी पलटी मारली ह्याच लोकांच्यान हें करता आनी ती पलटी मारली ताका लागून लोक बरेच बेजार आसात आनी तांकां बुद्धी शिकयतले अशें आमकां प्रत्येक गेल्ल्या घराक आश्वासन मेळटा ताका लागून आमी आतां सगळ्या गांवांनी भोंवन लोकांक आमकां जिखयचे अशें आमी हें करता आमी जेन्ना प्रत्येक गांवांनी भोंवता तेन्ना आमकां प्रत्येक गांवांनी बरो भरघोस प्रतिसाद मेळटा आनीक हांव मागतां सगळ्या आमच्या गांवच्या भावांक आनी सगळ्या मतदारसंघांत की 20 तारखेर ही इलेक्शन आसा फक्त तुमचो शिक्को फक्त कमळाचेर मारचो आनीक आमकां भरघोस मतांनी जिखून हाडचो. तुम्ही पळयतात GNH.